मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसऱ्या पास्काच्या आयतारांत आमी भितर सरल्यात आनी ह्या आयताराक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या जिविताच्या वाटेचो सांगाती। एकूय व्हड गिन्यानी एका दिसाक ह्या पोतरांचेर ताणें अशें बरयलें आनी बरयतना लोकांकूय अशी खबर ताणें दिली। ती म्हणल्यार हांव एका काळार पवित्र शारांत गेल्लो आनी तेन्नाच म्हाका ह्या पवित्र शारांत जेजूची आळा मेळ्ळ्यात आनी लोकांक बरोवन सांगलेंय, तुमचो जेजू पुनर्जीवन जावंक ना, पूण तुमचो जेजू मेल्लो थंयच आसा। आनी हें बरयलें म्हणटच लोकांनी पोतरांचेर वाचलें आनी खूब क्रिस्ती लोकांचो बावाटूय हाल्लो, कित्याक जायत्या लोकांनी पळयलें आनी आयकलें, वाचलें आनी चिंतलें की आमचो जेजू पुनर्जीवन जावंक ना। थोड्यांनी हो क्रिस्ती धर्म सोडलो, जायत्या जाणांचो बावाट हाल्लो आनी सोत म्हणल्यार हो गिन्यानी मनीस भाव भयणीनो खूब तेंपांनी खूब वर्सांनी जेन्ना आपल्या जिविताच्यो निमण्यो घडयो सादतालो तेन्ना ताणें याज्ञिकाक एक बरें कुमसार करूंक आपोवन हाडलो आनी तेन्नाच ह्या गिन्यानी मनशान ह्या याज्ञिकाक सांगलें, खूब वर्सां फाटीं हांवें जेजू मरूंक ना म्हणून ह्या पोतरांचेर हांवें बरोवन घातलेलें आनी लोकांचो बावाट हांवें हालयलो। म्हणटच आयच्या दिसाक हें सोत हांव तुका सांगूंक सोदतां आनी तें सोत म्हणल्यार हांवें लोकांक फोट मारलेली, संवसारांक फटयलेलें, कित्याक हांव म्हजें नांव जोडूंक सोदतालों आनी हांव एक फामाद जावंक सोदतालों। ही जावन आसा म्हज्या जिविताची एक फोट। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आज तर आमकां कोणें सांगलें आमचो जेजू पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद हो बावाट घोडे जायते पावटी हालता, जायते पावटी घोडे फोट आमकां आयकूंक मेवता आनी तेच परी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजू मेल्लो तेन्ना ह्या शिसाचो बावाट हाल्लो। देखूनच दोग शीस आयच्या दिसाक आमकां आयकूंक मेवता। इमावसाची वाट धरून हो प्रवेश करतात, जेरुजालेमचे सार सोडटात, कित्याक पयले सुवातेर ताणें जेजू पुनर्जीवन जातालो हें सोत आपल्या जिवितान मानून घेवंक ना। ह्या वस्तोरेनी समाधीशोवे एक बरी खबर तांकां दिलेली ती तांणी मानून घेवंक ना। म्हणटच आपल्या जिवितांतलो ताणें जेजू काडून उडयलेलो। ह्या जिवितांच्या पुनर्जीवन जातलो हें सोत ताणें आपल्या जिवितान मानून घेवंक ना। जायते पावटी आमचे मदलीं घोडे जायते जाणां आसात, अशेंच घोडे आमी सोत मानून घेवंक सोदिनात। आमचो बावाट घोडे दुसरो सांगतना आमचो बावाट आमी हालयतात। जायतीं जाणां घोडे आमी धर्म सोडून घोडे घरा बसलेलीं आसात, कित्याक आमच्या बावाटाची बुन्याद घोडे आमी घट करूंक ना। घोडे हें सोत आमच्या जिवितान पयले सुवातेर आमी मानून घेवंक ना। दुसरी वस्त आयच्या दिसाक आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार ह्या शिसांनी ह्या प्रवाद्यांनी हो पवित्र पुस्तकाचेर जें बरयलेलें आसा तें सोत मानून घेवंक ना। जायते पावटी घोडे आमच्या जिवितान अशेंच कितें घडटा, जायते पावटी आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक सोदिनात, प्रवादीन कितें सांगलां तें आमी सोत मानूंक सोदिनात, घोडे दुसऱ्यांक आमी आयकूंक सोदिनात। पूण आमच्या जिविताचें सोत आमच्या पवित्र पुस्तकार वा आमच्या बायबलार आमकां बरोवन दवरलेलें आसा। हें सोत जेन्ना आमी जाणा जातलीं तेन्ना घोडे संवसार सांगता ती फोट घोडे आमी मानून घेवची नात, पूण आमी सोत आमच्या काळजान रिगोवन घेतलीं। म्हणटच दुसरी वस्त जें शीस करूंक विसरलें तें म्हणल्यार प्रवाद्यान जें सांगलेलें, जें पवित्र पुस्तकाचें जें बरयलेलें तें सोत मानून घेवंक ना। म्हणटच आमच्याय क्रिस्ती जिवितान आमी पवित्र पुस्तक वाचुया, हें सोत आमी मानून घेवया। जेजू पुनर्जीवन जाला हें सोत आमच्या बावाटाची बुन्याद। म्हणटच दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत ती म्हणल्यार पवित्र पुस्तक आमकां कळीत करता जेजू पुनर्जीवन जाला। म्हणटच ह्या आयताराक आमकां निमाणी वस्त फावो जाता ती म्हणल्यार जेन्ना जेजून उणो मोडलो, दोगा शिंजाचे आपलेच दोळे उक्ते जाले आनी जेजूक बडकूंक ते पावले। म्हणटच आमच्या जिवितान
हो उंडो सादो उंडो न्हय, पूण दर मिसाच्या बेटेन जो आमी उंडो मोडटात त्याच उंड्या रुपांत आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेतात. जेजू आमच्या जिविताचो मास जाता. म्हणटच आमकां दर एकल्याक जे परी जेजून मोडून आमकां दिले तेच परी मिसाच्या बेटेन जेन्ना आमी दर एकली वांटो घेतात तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान आमकांच आमी मोडून दुसऱ्याक दिवंक आमचे दोळे उक्ते हे मिसाच्या बेटेन जाता. म्हणटच आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो मिसाच्या बेटेची आमकां दर एकल्याक गरज आसा. कित्याक मिसाची भेट आमच्या जिविताचे थोडेच आमच्या ओतमीक दोळे उक्ते कोत्ता. म्हणटच आयच्या दिसाक हें सोत आमी वळखून घेवया. पयले सुवातेर आमच्या जिविताची बुनयाद वा आमच्या भावाटाची बुनयाद म्हणल्यार जेजू पुनर्जीवन जाला. आनी हेंच आमकां दर एकल्याक हे पवित्र पुस्तकाचेर बरोवन दवरलेलें आसा. हें सोत आमकां वाचूंक मेवता, हें सोत आमकां आयकूंक मेवता. तिसरी वस्त ती म्हणल्यार दर दिसाक आमी मिसाच्या भेटेन वांटो घेतात तेन्ना खूद आमकांच मोडून आमी दुसऱ्याक दिवन आमच्या भाव भयणीची सेवा चाकरी करूंक आमकां आदार मेळटा. म्हणटच आमी घडये जिवितांत एक सुरी पडलेलीं आसात जाल्यार आयच्या दिसाक हेच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमच्या जिविताच्या वाटेचो सांगाती करून होच भावाच आमी वाडोवया. होच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू हें सोत आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमकां धीर आनी बोल मागुया. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, हो ल्हानसो नियाल तुमची ओतमीक वाडाय करूंक कोत्ताना मागता आनी विनोती कोत्ता. तुमकां जर हो व्हिडियो बरो लागलो जाल्यार एकामेका सगळें वांटात आनी सदांच हें देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका आदार दियात ही खात्री म्हाका आसा. देखून आदी फुडेंच तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागता.